अपार आय डी ही आधाराक लिंक आसा. सो विद्यार्थ्यांक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो, अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हणना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जायत जाल्यार ताणें अपाराक रेजिस्टर जावचोच पडटलें. फॉर एग्जाम्पल जी आमी पुस्तकां मोफत दितात ती आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किमी अंडर दितात, पूण ती जर ताका मेळटली जायत जाल्यार अपार आय डी आसचीच पडटली ह्या फुडें. जर मिड डे मिलाक स्कीम जो कोण घेवपाक सोदता ताका जर मिड डे मील जर स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार परती अपार आय डी जावचीच पडटली, जाय पडटली. पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा, प्री मॅट्रीक स्कीम आसा, किंवा बाकीच्यो खंयच्योय हेजे मुखार तांकां मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम आसा, किंवा कसली गव्हर्मेंटाची कसलीय स्कीम किंवा बेनिफीट जाय जाल्यार हेजे मुखार अपारा कडेन तें लिंक जातलें. त्याचें कारण अशें की डुप्लिकेशन जावं नजो आनी कोणी कशें कितलें घेतलें, खंयच्या लोकांनी घेतलें, हेजे सगळें डेटा अवेलेबल जावचो. ह्या खातीर सगळ्याक अपार आय डी कोणाक मॅन्डेटरी आसा, जे बेनिफीट घेवपाक सोदतात तांकां मॅन्डेटरी आसा, आनी जांकां कसलीच बेनिफीट नाका आनी जे घेनासतना आपलो आधार अपाराक लिंक करपाक सोदना तेंचे खातीर ही मॅन्डेटरी ना.